मुखाच्या भाव भयणीनो एकटी धक्तेर एक आबा सरशीन गेलो तो आब 95 इयर्स तितली प्राय ताका जाल्ली 9 आनी 5 वर्सां जाल्ली ताका आस्पत्रेंत आसलो आनी तो धाकटेर ताका पळोवंक येता आनी धाकटेर तो सादर म्हणटा आबा आबा फाल्यां तूं तुज्या व्हंकलेक तुज्या यजमानीक तूं पळयताय म्हणून ना धाकटेर अम्मा ना धाकटेर आबा ना धाकटेर आबा म्हजी यजमान सरून 3 वर्सां जालीं हें म्हणटा ती सरल्या 3 वर्सां जालीं ती सरून म्हणून तें गोत्ता आसून तूं सांगता आबा तुजी व्हडली माय सरल्या म्हणून म्हाका गोत्ता आनी तूं तिका फाल्यां मेळटा हितूं फाल्यां मेळटा आबांत लागीं फाल्यां मेल्ल्या यजमानीक मेळटा म्हणून धाकटेर म्हणटा म्हणून धाकटेरी आसून गेलो आनी बी आसून तो आबान दोळे धांपले. मोगाच्यान थोडे फावटी आमी पिड्येंत आसता आस्पत्रेंत आसता पिड्येंत आसता आनी आमकां गूण जावंक मस्त आशा आसा आनी गूण जायचे जाल्यार आमकां कळोवन येता कालें म्हळ्यार खालतेपण आमचें तें आसचें खालतेपण भोव गरजेचें. जर तर तुजें तें खालतेपण आसा गूण जावंक मस्त सुलाभ. हें हांव सांगना देवाचें उतार सांगता खालतेपण मनशाक कितलें गरजेचें म्हणून ह्युमिलिटी ल्हानवीकपण जाल्ल्या क्षणां हिलींग जाता इनर हिलींग जाता आनी तशेंच आमच्या दैहीक पिडाय तो गूण जाता. मोगाच्यान एका भयण आयिल्ली हांगा आनी तिका आपापींत भितर थावन एक पोटान दूख सुरू जाली आनी रक्तस्रावाची पिडा तिका आसा म्हणून धाकटेरान सांगलें. रक्तस्रावाची पिडा ती भारी दुखाची पिडा ती मस्त दुखतलें तिका आनी ती दुखीची पिडा काडून इतलें रगत वळटा आनी काजर जावन 6 म्हयने मात्र जाल्यात. तिका मस्त आशा दवरून काडून ती काजर जाल्ली. हांवें काजरच्या जिणेंत तिके अशें बरें जायचें आनी बरीं सपनां दवरून काडिल्लीं आनी बरो संबंद आसा करचे म्हज्या कुटुंबांत ती तांच्या कुटुंबांत ती म्हणून संबंदाक ती आशा येताली. आतां संबंद आनी परतो आशेलो संबंद तिका दवरून काडूंक आनी त्या संबंदा प्रमाणे मुखार वचूंक तिका बहुत कश्ट जाता मस्त कश्ट मारता तिका. तक्षण तिणें केलें कालें म्हळ्यार ती दिंबेर पडली खालती जाली मस्त खालती जाली आनी खालती जाल्ल्या बरीत तिची वखद आनी गूण जायनातली पिडा 1.5 म्हयन्यांत वखद काडून पुरो जालें तिका. गुळयां वयर गुळयो सडत येतालें रगत. पूण आतां तिची रक्तस्रावाची पिडा मस्त गूण जाली. ती खालती जाली देवान तिका गूण केलें. तशेंच ऑफिसांत काम करूंक जायना म्हणून एक तरणाटो भारी कश्ट जातालो. ताच्या लग्ना जिवितांत कश्ट आयले. व्हंकलेनी न्हू म्हणे वंदानीक एकामेक एडजस्ट करूंक तांकां ती भारी कश्ट जाताली. दोगां ती हाम आसलो हट्ट राग आसले हांव तूं वयर हांवें सांगलें एकाजें म्हणून. तक्षण तो तरणाटो खालतो जालो आनी बायले लागीं ताणें कंप्लिटली एडजस्ट जालो तो बरो करून एडजस्ट जालो तो आनी पुरा ताणें खालतेपण दाखयलें. हर एकांती खंयलें कुडू आसा तें गिळूंक सुरू केलें आनी एकल्याचें बरेंपण ताणें पळोवंक सुरू केलें. ताच्या सगळी फाटी दूख तकली दूख आसली आनी गोमटी दूख आसली संपूर्ण तरान ती गूण जाली. देखून थोडे फावटी आमी पळयता देवाचे उतार आमकां सांगता गूण जायचे जाल्यार मोगाच्यान गूण जायचे जाल्यार आंतरीक आमची खरी आंतरीक आश्वस्थ आसा इनर हिलींग जायचें तुका. त्या वेळार त्या इनर हिलींगाक मुख्य कारण तुका ल्हानवीकपण आसा तें ल्हानवीकपण आसल्यार तितल्या ल्हानवीकपणांत आसल्यार तें भितरली पिडा गूण जावंक भायली पिडा गूण जावंक आंगार आसली पिडा गूण जावंक कोरोचू फाट दूख गोमटी दूख हात दूख पांय दूख गांठी दूख गूण जावं मस्त सुलाभ म्हणून कळोवन येता. देवाचे उतार ते एक दाखलो आसा दाखलो आसा. नामान म्हणलो सिरियासो मानेस्त ताच्या विशयान आमी आयकता. आमी रायच्या 2ऱ्या बुकांत रायचो 2रो बूक अध्याय 5 तातूंत नामान सिरियासो मानेस्त तो
सिरिया देशाचो सेनाधिपती. सेनाधिपती म्हळ्यार चीफ कमांडर, तो मिलिटरीचो मुख्य आसता, तो मिलिटरी कमांडर. आनी गणाचो मनीस, मानाचो मनीस, गणाचो मानाचो मनीस तो, गौरवाचो पात्र ताका आसलो. अति व्हरतो मनीस तो सिरियांत राया उपरांत, मुख्य मनीस तो. आनी ताका पळोवन लोक गौरव दितलो, लोक भियेतलो, कित्याक म्हळ्यार तो व्हडलो कमांडर त्या काळार. पूण ताका एक येदोळो मानाच्या मुस्ताक, ह्या मानाच्या मनशाक एक अस्कतकाय आसली. आनी ती अस्कतकाय ताका खालती करता, ती अस्कतकाय ताका विद्रूप करता, ती अस्कतकाय ताका ल्हान करता, ताका ती अस्कतकाय ताका अवमान करता. ती कसली पिडा? ती कोडाची पिडा. तो कोडाच्या पिड्येंत वळवळटालो. तो नामान कोडाच्या पिड्येंत वळवळटालो. आस्त बोदेक दुडू ताच्या लागीं दरबस्त आसले. अधिकार ताचे थंय दरबस्त आसलो. ताणें सांगल्या बरें करूंक असार आनी सोजर ताचे सांगता आसले, ताच्या अधीन आसले. पूण ताका एक अस्कतकाय आसली, ती कोडाची पिडा. ती कोडाची पिडा ताका खालती करता ताका. ताच्या बरी तो मोगाच्यानो आमकां एक नामाना बरी ती कोडाची पिडा आमकां आसूं पुरो, हर एकल्याक एक आसा म्हूण आमकां बगता. ती जावंक पुरो आमच्या कुडीर आसची कली पिडा. आमच्या कुडीर थोड्यांक डायबिटीज, BP, टेन्शन, डिप्रेशन अशें कली एक कुडीच्या आंगार आसची. ह्या कले एक गायी, एक कोरोजू, एक एलर्जी, एक पोटान दूख, कली कुडीर आसची पिडा. ती कुडीची पिडा आसूंक पुरो. एक सवय जावंक पुरो, सवय, एडिक्शन. ह्या शॉपिंग, तूं मातशें शॉपिंग करचें, ह्या कोडाची पिडा जावंक पुरो. एक साल, आमची साल, एक कोणाची खोबऱ्यो उलोवची साल, एक सवय खोबऱ्यो उलोवची सवय, कोणाची फोंडां करून कोणाक ल्हान करचें, कोणाक ल्हान करचें. तशें हयले कोणाक मानाचें मान काडचो आनी व्हडल्या व्यक्तींक ल्हान करचें, तो तसो असो म्हणून ल्हान करचें. एक कले भितरली अस्कतकाय जावंक पुरो. एक मोतीचें खालें आसूं पुरो. बग मोतींत एक कली मोतींत एक दूख तूं हाडून भोगताय आनी ती दूख तुजें जिवनांत पिड्ड्यार करता. तुका हॅप्पी रावंक सोडिना. मोतीन तें कांतयता, किडो कांतयल्या बरी कली दूख. कोणें खालें म्हणलें उतार, कोणें तुका दुखयल्लें, तुवें न्हय जाल्लें खालें म्हणलें, तुवें करिनातलें म्हणलें, कलेंक एक तुका मोतींत दुखयता. तुवें न्हय जाल्लें खालें तुका बगूंक जावं पुरो, तुज्या मोतीन तें दुखयता. आनी तें तली दूख सोसूंक जायनातली दूख तुज्या काणून तूं वोवयताय. एक कोडाच्या पिडे बरी तुका कश्ट दिता, ती करगिता, जिरयता तुका. कोडाची पिडा कशी जिरयता पळय, तशीच ही पिडा तुका जिरयता. मोतीन ते कालें किडो आसल्या बरी कली एक दूख, तुज्या मोतींतली दूख. थोडे फावटी बोगणांची दूख तूं वोवयताय. बोगणांनी म्हळ्यार कठीण बेजाराय. कालें केल्यार तुका बेजार जाता. ह्या कलेंक बे, थोड्यांक मरता म्हणलें बे, पिडेन पडटा म्हणलें बे. थोड्यांक दिसचें कालेंक आत्मे येवन दिसल्या बरें जावचें, उलयल्या बरें जावचें, उठल्यार पळयल्यार, बसल्यार, वंटेर पळयल्यार तशेंच. मोगाच्यान देखून थोडे फावटी वो खांटो सांपावलो म्हणटा. कोरिंथीकारा तुका बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 12 अध्याय 7 श्लोक, 12:7, 2 कोरिंथियन 12:7. म्हज्या मासांत ते खांटो आसा, जेजू कडेन वो मागता, हांव सोम्या कडेन मागता. वो खांटो काड म्हूण हांव मागता. वो खांटो म्हाका म्हज्या आंगांत, म्हज्या मासांत रिगला, म्हाका दोसता, दुखयता, म्हाका तो दिसान दीस जिरयता. कोड आसल्या बरी वो खांटो म्हज्या जिणेंतलो वो खांटो काड म्हूण हांव देवा कडेन मागता. वो खांटो काड म्हणून देवा लागीं मागता. तो खांटो म्हाका दुखयता. वो ह्या खांट्यांतल्यान म्हाका सुटका दी म्हूण म्हणटा. आनी देव म्हणटा म्हजी कृपा तुका पुरो म्हूण सांगता. तो खांटो एक अस्कतकाय. देवा उजीर तो खांटो देवा उजीर हांवें हाडिचे, देवाच्या पांय तळा हांवें हाडिचे, देवाक तो खालसीन घालून भेटोवन दिचे मिसा वेळार. थोडे फावटी आमी आमची अस्कतकाय ती देवाक दिल्यार देव ती आमचे तावन पयस करता. देवाक भेटयल्यार म्हाका सखडी आसा,
म्हजे कडेन आस्त आसा, बोदीक आसा, बरें कुटाम आसा, पूण थोडे फावटी आमी म्हणटा देवाची गरज ना म्हणून. म्हाका सगळ्या दुडू आसा, आस्त आसा, कामाचे जण आसात, सगळे देवाची गरज ना म्हणून. ना, देवाची गरज आसा. आमची अस्कतकाय ताका भेटयची. देखून सगळी सांतांक देवा लागीं हाडिल्लें कोणें? तांचें बोळ न्ही, तांच्या बोळान तांकां देवा लागीं हाडूना, ताच्या अस्कतकायान. हर एक सांत आगोस्तिनाक ताचें बोळ युनिवर्सिटीन प्रोफेसर आसतना तो सांबाळ मेळ्ळ्या वेळार तो संतोशान ताका देवा लागीं हाडिल्लें न्ही, ताच्या अस्कतकायान. मरी मगदलीनाक जेजू लागीं हाडिल्लें तिचें आस्त दुडू बोदीक व्हडल्या घरान न्ही, तिच्या अस्कतकायान, तिच्या पथकान जेजू लागीं हाडलें तिका. जाकेवासाक जेजू लागीं हाडिल्लें ताचें बोदिकान न्ही, ताच्या भांगार शिंगारान न्ही, ताच्या आस्तीन न्ही, बगार ताच्या त्या अस्कतकायेन जेजू लागीं तो आयलो. त्या पिडेन ताका जेजू लागीं हाडलें. तुजे थंय आतां एक पिडा आसूंक पुरो. देखून ती अस्कतकाय तुका ती देवा मुखार हाड आनी भलायकी जोड. बळा अदीक जाताय, संतोशाचें जिवीत, शांती समाधानान तूं घरांत कुटुंबांत तूं जियेताय. तुज्या न्हवऱ्या सांगता, भुरग्यां सांगता, तुज्या याजमानी सांगता, तुज्या बायले सांगता, भुरग्यां सांगता, वडिलां सांगता, संतोशान तूं जियेताय. काम करच्या जाग्यार संतोशान दाखयताय. तुजी खंयली ती कोडाची पिडा तुज्या थंय आसा, खंयली ती अस्कतकाय, खंयलो तुजो कांटो तो उस्ती तो सोदून पळय आनी तूं सोमयाच्या उजीर तो हाड. तेन्ना तुका बरी भलायकी तुका मेळटा. देखून नामानाक सोमया तशें हाडलें तो खम हाडलो ताच्या मिलिटरीचो पावरान न्ही, ताच्या दुडवाच्या पावरान न्ही, दुडवाच्या शक्त्यांनी ताका देवा लागीं हाडिल्लें ताच्या अस्कतकायेंत. देखून ती अस्कतकाय ताचे थंय ह्युमिलिटी हाडटा, खालतेपण हाडटा. नामान व्हरतो सेनाधिपती तो खाल जाता, देवा लागीं येता. अहंकार, प्रायड, गर्व तें पयस देवा तो आमकां पयस करता. जर तर म्हज्या दुडवाचो अहंकार म्हजे लागीं आसा, व्हडलें काम आसा म्हणलो अहंकार म्हजे लागीं आसा, दुडू आसा, बोदीक आसा म्हणली दौलत म्हजे लागीं आसा, ती दौलत म्हाका देवा तावन आनी हेरा तावन पयस करता. म्हाका देवा तावन पयस करता. पूण खालतेंपण अहंकार प्रायड न्ही जाल्लें खालतेंपण तें देवा लागीं हाडटा. त्या सेनाधिपतीक महान व्यक्तित्व ताका देवा लागीं हाडिल्लें ताच्या कोडाच्या पिडेन, ताच्या अधिकारांनी, ताच्या कमांडरांनी, ताच्या पदवेंनी, ताच्या सक्तेंनी, बगार ताच्या अस्कतकायेन ताका देवा लागीं हाडलें. नामानाक सोम्यार देवा त्या गूण जावंक कारण जाल्ली कोण? रायगी, राणींगी, कोणें ताच्या घरा काम करचें एक गुलाम चेडू, इस्रायलाचें गुलाम चेडू. इस्रायला तावन सिरिया तदलो व्हडलो पावरफूल गांव तो. इस्रायल ल्हान, सिरिया व्हडलो पावरफूल गांव तेदळा. एलिशाच्या खालार त्या तेंपार तो सिरिया महान आतां अमेरिका आसल्या बरी, आनी अमेरिकाचो चीफ कमांडर कोलो पदवेवंत पळय, तसली पदवेवंत हो नामान. ह्या नामानाक इस्रायला वचून सांगिल्लें कोणें? रायांगी, ह्या व्हडल्या मिनिस्टरांगी, ह्या व्हडल्या धाकटेरांगी न्हय, एका गुलाम चेडवान, इस्रायलाच्या गुलाम चेडवान. त्या कालार नामानाच्या कालार भुरग्यांक, आनी प्रत्येक दोन चेडू भुरग्यां जाल्यार तें लेखाक नातिल्लें, ताका कांयच मोल ना ताच्या उतरांक. एक भुरगें जावन तें चेडू भुरगें जाल्यार इस्रायलांत तो वळू कसलेंच तें लेखाक ना. नोबडी, शी इज नोबडी. आनी तें कांयच नातिल्लें, लेखाक नातिल्लें. येद व्हडल्या मनशाक कमांड करता, वच तूं इस्रायलाक आमकां ती प्रावादी आसा, तुजी कोडाची पिडा गुण जाता. कांयच लेखाक नातिल्लें. नोबडी, कितेंच लेखाक नातिल्लें. एक चेडू. आतां राणयेन म्हळ्यार एक ताणें आयकोचें व्हडलो कमांडर. कांयच लेखाक नातलें गुलाम चेडवान येद व्हडल्या मनशाक साल्वासांव उक्तें करूंक पळयता. आनी
हे ल्हानविकाय ते चेडूं ल्हानवीक थोडे फावटी ल्हान संगती आमकां ल्हानवीकपणचे ल्हान मनशां आमकां देवा लागीं हाडटात. ल्हान मनशां थोडे फावटी आमी व्हडल्या मनशांक सोदता व्हडल्या मनशांक पूण थोडे फावटी पळया नामानाची ही काणी पळया. एक ल्हान चेडूं लेखाक तर नातिल्लें गुलाम चेडूं ताच्या घराक काम करचें ते राणये कडेन सांगता ह्या कमांडराक रायाक आमच्या बॉसाक इस्रायलांत एक प्रवादी आसा खंडीत तो ताका गूण करून धाडटा ताच्या लागीं वचून दी तूं धाड ताका नामानाक धाडटे म्हणटा धन्याक धाडटे धाड तो प्रवादी वदोळ्ळो बोळा दी ताका गूण करून धाडटा म्हूण. आनी हे ल्हानविकायन तो जे चेडवान दिली सलहा राणी खाणेता आनी त्या न्हवऱ्याक सांगता वच तूं इस्रायलाक म्हणून आनी तो भांगर रुप्यांक हाडून इस्रायलाक येता. देखून मोगाचें न्हू ताचें तें गर्व आसलें जाल्यार हें कोण चेडूं सांगूंक म्हणून हें म्हाका सांगूंक कोण हें गुलाम चेडूं म्हणून ताका गुज करून बसून आनी राग दाखयलो जाल्यार गर्व दाखयल्लें प्रायड दाखयलें जाल्यार ताचें खोड उरतें जालें तो मरण पावतालो. गूण जावचो आनी संतोश भोगचो समाधान भोगचो मान राखचो तो गूण जावचें तो सुक्तें आसलें ताच्या जिणेंत. तो वगडायत आसलो तें प्रायड आसलें जाल्यार राग आसलें जाल्यार त्या गुलामान चेडवान सांगलें म्हण देखून जाल्यार तो आयकता कलतो जाता प्रवादी लागीं येता. हें दुसरें पळया. तिसऱ्यान तो एक विशय म्हाका भारी तो एक विशय मतींत आसा म्हज्या तुमकां सांगता पळया कोलोगी म्हणून. एलिशा प्रवादी नामान येयल्या ताकतना एलिशा प्रवादी ताका मेळोवंक येना. एलिशा प्रवादी येना. एलिशा ताच्या साकरा धाडटा येदोडल्या मनशाक. आतां पाप साहेब येताना कार्दिनाल ताका मेळोवंक येतात मिनिस्टर ताका वेलकम करूंक येतात पाप साहेब येताना. येदोडलो मनीस हांगा येदोडलो मनीस इस्रायलाचो येदोडलो मनीस कमांडर सिरियाचो कमांडर इस्रायलाक येताना मिलिटरीचो व्हडलो ह्या प्रवाद्यान थंय मुखार रावचे जालें ताच्या फाटल्यान रायन रावचे जालें. एलिशा ताच्या कामागाराक ताच्या साकराक ताच्या गुलामाक सांगता वचू तो नामान म्हणलो एक मिलिटरी कमांडर ताका सांग 7 पटीन ताणें न्हंयत जॉर्दान न्हंयत बुडोवन वयर येचें म्हूण सांगून. येद व्हडल्या मनशाक 7 पटीन जॉर्दान न्हंय म्हूण बुडोवन वयर ये म्हूण सांगूंक एका साकराक तो धाडटा गुलामाक तो धाडटा. तो नामानान चिंतलें जाल्यार हांगा प्रवादी आसा जालो पाजीच्या जागात ह्या जाग्यार ताणें प्रवादीन आसा जालें एलिशान आसा जालें हांगा एलिशान हांगा आसा जालें म्हजे हात दवरून ताणें मागा जालें ताच्या देवाची कृपा ताच्या देवा स्वत्मा म्हजेर हाडी जालो म्हजी पिडा गूण करची जाली ताणें रावा जालें हांगा ताणें म्हाका गूण करचें जालें म्हाका ताणें मान मर्याद गौरव दिवन तो मागणें करून आशिर्वाद दिवन म्हजेर ताणें हात दवरून मागोवन म्हज्या माथ्यार हात दवरून मागोवन ताणें गूण करचें जालें म्हाका गुलामा धाडलां मेळोवंक आनी गुलामान सांगलां म्हाका उदकांत वचोन बुडोवंक वयर येवंक हांव म्हाका नाका म्हूण तो रागान पेटतालो तशें प्रायड ताणें दाखयलें जाल्यार तसो अहंकार गर्व ताणें दाखयलो जाल्यार तो कमांडर तो गणाचो माणाचो येदो व्हडल्या गांवांत हांव आयला तो तशें करिना तो खाल जाता देखून तो गूण जाता तो खालतो जाता ह्युमिलिटी हंबल जाता तो हंबल जाल्ल्या वरवीं एलिशा गूण जाता हांव व्हडलो कमांडर हांव पयशावंत हांव ग्रेस्त हांव आस्तिवंत हांव सक्तेवंत बोळा देख पॉवरफुल तो दाखोवंक तो दाखयना तो खाल जाता जॉर्दान न्हंयत तो बुडोवंक 7 पटीन बुडोवंक वप्पाता तो गर्व दाखयना खालतो जाता तो बुडता आनी तो बुडोवन वयर येताना ताची ल्हानविकाय तो दाखयताना ताची अस्कतकाय ताचो कांटो किरोंक जिरोंक लागता तो कांटो ते ल्हानविकाय उमटून काडटा ताजो उमटून ताच्या आंगांत आसलो कांटो आनी ती खोरोजू ती कोडाची पिडा ती संपूर्ण तरान येता आनी भुरग्या बरी दिसलो भुरगो बरो म्हणल्यार नवो मनीस जालो नवेंत जल्मून येताना ताची खात पळया भुरग्याची परजळटा आनी आमची प्राय जाल्यार बरीत ती सुंका काडटो म्हणटा सुका ती चुळोवन मिरयो पडटात ल्हान भुरग्यांची खात पळया परजळटा तो ल्हान भुरग्यांच्या बरी खाती बरी ताची जाल्यार ल्हान भुरग्याच्या खाती बरी जाली ताची म्हळ्यार तो नवो मनीस जालो भुरगें नवेंगी तशें नामान नवो जालो ल्हानविकायांत ताका रुपांतर केलो ल्हानविकाय ताका रुपांतर करता तो
लन्विकाय त्या अस्कत काय ताका देवा लागीं हाडटा. अस्कत काय देखून तूं केदाळा अस्कत काय तो अदलोवन पडल्या वेळार आमकां अदल्यान पडल्या वेळार थंय आमी कोंडीचे. खंय हांव अदलोवन पडटा पळय, पिड्येन पडटा, या रिणार पडटा, या सोलोवण्यान पडटा, या संबंदान तुटोवन पडटा, या कामा कडेन म्हजें लॉस जावन बिजनस लॉस जावन पडटा, या काम वचून हांव पडटा. खंय पळय पडलो थंय हांवें उस्तिल्यार म्हाका म्हज्या जिणेचें बदीक मेळटा. नामान येदोडलो मनीस पडलो नामान पडल्या कडेन ताणें उस्तिलें, ताचें काळीज उस्तिलें आनी ताणें लन्विकाय सोदून काडली आनी ती लन्विकाय देवा ताची अचकत काय देवा मुखार हाडून तो घट जालो, बळादीक जालो. देखून तो म्हणटा म्हाका आनी एक मस्तू ताच्या त्या काणयेंत मस्तू लायक जालें. म्हाका मस्तू लायक जालें कालें म्हळ्यार आमी थोडे फावटी लन्विकाय दाखोवंक रेजिस्ट करता. लन्वीकपणांत गूण करता जाल्यार लन्वीकपण दाखोवंक, ह्युमिलिटी दाखोवंक आमी रेजिस्ट करता. पूण तो नामान एक इंचून काडटा. खाल म्हणटा तो प्रवादी कडेन सांगता हांगाचिल्लीशी माती म्हज्या गांवाक व्हरता, म्हाका परमिशन दिवं. हांगाचिल्ली ह्या पवित्र जाग्याची माती आनी त्या तिंच्या मातयेर न्ही, ह्या मातयेर इस्रायलाच्या मातयेर हांव देवाक एक आल्तार बांदता थंय बसून आनी निजा देवाक, इस्रायलच्या देवाक सोडून उरल्या खंयच्या देवाक हांव आनी पुजा करिना, हांव पातयेना. इस्रायलचो देव आसा तो नीज देव, तो आमची अस्कत काय काडटा, आंगांतलो मांसांतलो कांटो काडटा आनी तो संतोश दिता, जिवीत दिता, आमकां गूण करता आनी आमकां रुपांतर करता, रूपच बदलिता. तसलो देव म्हजो देव, तुजो देव म्हजो देव. आनी तुजें आराधन, तुवें करचें आराधन तें आसता न्हू, हांवें करचें आराधन. देखून तसलें आराधन हांव करता निजा देवाक. मोगाच्यानो आमी गूण जाल्या तक्षणां देवाक पळयचें, थंयच रावन संवसारा पळोवन संवसाराच्या फाटल्यान येचें न्ही. हेपटी आमी व्हडल्या पिड्यान गूण जाल्या देवा थंय परताचें. मस्त पटी आमी संवसाराक येता, संवसाराक गेल्या वेळार ती आदली पिडा परतून वयर पडटा. देखून हेपटी गूण जाल्या उपरांत देवा फुड करचें आमी, देवा लागीं आमी संबंद दवरचे, देवाक आमची जिणी भेटोवन आमी त्या कृपेंत जियेचे. मिसावळी सोमयांक काकुळट कर, क्रिस्ताक काकुळट कर, सोमयांक काकुळट, हर एका मिसावळी म्हणटा सोमयांक काकुळट कर म्हूण. आनी ती देव सोमयाची काकुळट, ताची बिरमोद, ताचें कंपॅशन, ताची दया म्हाका गूण करता. म्हाका ती देवाची काकुळट संपूर्ण तरान गूण करता. गूण केल्ल्या देवाक अर्गां दिवचें, निमाणें हंत आमकां संपूर्ण तरान गूण जावन त्या भलायकेन दवरता, त्या अर्गां दिवचें. आमी नामान उपरांत कोडाच्या पिड्यान पळोवना, भलायकेंतच रावता, बरी भलायकी ताका मेळटा. कशी ती भलायकी मेळटा? नामानाक बरी भलायकी मेळटा कशी म्हूण सांगल्यार तो अर्गां दितेत रावता. अर्गां दिता आसतना ती भलायकी उरता, ती भलायकी वाडटा, ती भलायकी आमकां सांबाळटा. देखून ती निमाणें आमी देवाक गूण जावचें लक्षण देवाक अर्गां दिवचें, निरंतर अर्गां दिवचें. मोगाच्यानो तशेंच जेजू गूण जाल्ल्या उपरांत तें अर्गां दिवचें कितलें बरें गे म्हणून आमकां सांगता. अर्गां दिवचें भारी बरें म्हणून. ग्रेटफूल हार्ट आमी दाखयचें. ग्रेटफूल हार्ट म्हळ्यार आमी अर्गां दिवचें, दिनवाशी काळीज, दिनवाशी मौन आमच्या ती दिनवाशी मौनान आमी जियेचें गूण जाल्ल्या उपरांत म्हूण देव शिकयता. लुकाच्या वंजलांत 17 अध्याय 17 उरले 17 आनी 18 श्लोक आनी उरले श्लोक 17, 18 आनी उरले 17 अध्याय लुकाच्या वंजलांत 10 जण कोडकार गूण जाल्ले. तांचो एकलो मात परकी, एकलो विदेशी मात्र फाटी आयलो जेजूक अर्गां दिवंक. 10 जण गूण जाल्ले, 10 जण गूण जाल्ले, एकलो मात्र फाटी येता गूण. 10 जणांत एकलो मात फाटी येता देवाक अर्गां दिवंक. देवा अर्गां दिवंक एकलो फाटी येता 10 जणांत. 10 जणांक कोडकारांक गूण केल्ले दैहीक रितीन कोडाची पिडा आंगार आसली, आंगार दैहीक म्हळ्यार कुडीर आसली पिडा. एकल्याक मात्र देवान गुंडायेतावन गूण कोणें. गुंडायेचें हिलींग, डीप हिलींग, गुंडायेचें हिलींग, गुंडायेचें गूण केल्लें
ताका गुंडायची भलायकी लाभली एकल्याक मात्र 9 जाणांक ना. 9 जाणांक काल तांची बैली कुडी रचली, कोडाची पिडा गेली. एकल्या कुडीची पिडा कुडी रचली गेली. त्याच्या आत्म्यांत आशिल्लें पुरा जावन तो नितळटलो. कालत्यापणान तो परजाडलो. कालत्यापण उरल्या जाणां 9 जाणांक येवना. ते 9 जाणांक कालत्यापण आयिल्लें जाल्यार ते गुण जाल्ल्या उपरांत देवा वळखून ते अर्गां दिवंक ते आले. तांकां कुडीची पिडा दिली. ते संवसाराक परतून फाटींक गेले. एकलो देवा थंय आयलो, फाटी आयलो. देखून ताका जेजून सांगलें, चल तुज्या बावार्थान तुका बचाव केलो, तुज्या बावार्थान तुका राखलो, चल तूं चल, तुज्या बावार्थान तुका बरें केलें. 19 श्लोक. तुज्या बावार्थान तुका बरें केलें. 17 अध्याय लूक 17:19. ताका जेजून सांगलें, चल तुज्या बावार्थान तुका बचाव केलो. ताका एकल्याक मात्र सोम्यान सांगलें, तुज्या बावार्थान तुका राखलें, तुज्या बावार्थान तुका बरें केलें. हें कळयता देवाक अर्गां दिवचें एक ड्युटी मात्र न्ही. देवान काम केलें, हांव एक ताका ड्युटी म्हजी म्हणनी ना ना. तें देवाक आमी अर्गां दिवचें. हर एक पिडाक गुण जाल्ल्या अर्गां दिताना म्हजेर बेसांवाचो वळो देंवन येता. म्हजी भलायकी बिगडना, म्हजी भलायकी आनी बरी जाता. देखून हें कळयता कितें म्हूण सांगल्यार देवाक अर्गां दिवचें एक ड्युटी मात्र न्ही. तें म्हाका बेसांव वयर बेसांव हाडटा, बेसांव हाडटा, बेसांव हाडटा, बेसांव हाडटा. देखून देवान आमचे तें केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिता आसतना आमी आमचो भावार्थ दाखयता. म्हजो भावार्थ खंय परजळटा? देवाक हांवें हातयर घालून अर्गां दिताना, देवाक अर्गां दिताना, देवा वगळाप दिताना, देवा महिमा दिताना, अर्गां स्तुती दिताना म्हजो भावार्थ दाखयता. देखून भावार्थ आसली म्हणटा अर्गां वगळाप दिताना घट्ट ताळ्यान संतोशान देवा अर्गां दिवचें हांवें रतीर मंदिरान पळयलां. देवा अर्गां दिवचें खंय भावार्थ आसा, एनॉयंटींग आसा, थंय बरो देवाची स्तुती हरदान पावरफूल चलता. आमच्या बऱ्यापणाक देव खाराण म्हूण आमी दाखयता अर्गां दिसताना. आमच्या आशिर्वादांक देव खाराण म्हूण दाखयता. देव बरेंपण, देवाचें बरेंपण दाखयता. केदाळ अर्गां दिता आसतना देवान म्हाका बरें केलां म्हणून देवाक देव बरें केलां म्हणून देवाचें बरेंपण हांव संवसाराक दाखयता. हाका म्हज्या आज येदोडलो गरोवकला दीस अर्गां दिता जाल्यार येजमाणी हे गरोवकला दीस हे कुटाम देवाक अर्गां दिता मीस दिता जाल्यार देवान आमकां बरेंपण केलां. हें गरजांक देव सुखाराण, देव सुखाराण, देव सुखाराण. ताच्या आशिर्वादान हें गरोव बें जालां म्हूण. ताच्या बऱ्यापणाक, ताच्या आशिर्वादांक आज म्हाका इतलें बरेंपण जालां, इतली बेसांव मेळ्ळां का देव कारण, ताचें बरेंपण कारण, देवाचें बरेंपण कारण. हाका भावार्थ गरज. देवाचें बरेंपण वळखोंक, देवान म्हज्या जिणेन केल्लें बरेंपण वळखोंक भावार्थ गरज. भावार्थ आसल्यार मात्र देवाचें बरेंपण हांव वळखता. देखून सिल्वर जुबली करतना, गोल्डन जुबली करतना, लग्न बेसाचो गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली करता आसतना आमची थोडी फावटी प्रायंत 50 वर्सां जालीं, 60 पुर्ती जाली, 60 जाली, 70 जाली म्हूण ती अर्गां दिता आसतना कालें दाखयता. तसो भावार्थ दाखयता. देवाक ते अर्गां दिता आसतना भावार्थ दाखयता. तुज्या जिणेंत कसल्याक तुवें अर्गां दिजय आज हांवें तुवें आमच्या जिणेंत कसल्याक आमी अर्गां दिजे. कसलें तुवें टेक फॉर ग्रांटेड हें चलताय करूं नजो. देवान दिल्लीं बेसांवां, देवान दिल्ली कृपा, देवान आयकल्लें मागणें हांव टेक इट फॉर ग्रांटेड चलताय करूं नजो. आनी सोम्या सरशी फाटी येवन तूं सुकलाय गी म्हणल्यार आज नियाळ करून पळय. खंयच्यान तूं फेल जालाय देवा लागीं फाटी येवंक. तुका बरें काम दिलें, गल्फांत गी, युरोपांत गी, ऑस्ट्रेलिया गी तुका देवान येलें, अमेरिका गी, कॅनडा गी तुका येलें आनी देवान तुका काम दिलें. आज तुवें टेक इट फॉर ग्रांटेड केलां. ताचें चिंताय गी तूं. तुज्या तेदोडलें गरुबें जालां, इतलें बरेंपण जालां, इतलें बरेंपण तुजें कुटाम देवान दिलें टेक इट फॉर ग्रांटेड केलां गी, चलताय केलां गी. सोम्या सरशीन तूं फाटी आयलाय गी. ह्या सोम्या सरशीन येवंक तूं फेल जालाय. एक घडी पर नियाळ करून पळय. जिणेंत सगळें आमचें देवाचें देणें. म्हजी तकली आसल्यान म्हजें शिकाप जालें. म्हजो मेंदू नातुलो जाल्यार म्हाका शिकाप आसतें ना. म्हाका देवान हांव याजाक जाल्लें देवाचें देणें. तूं मॅनेजर जालाय देवाचें देणें, तूं नर्स जालाय देवाचें देणें, तूं टिचर जालाय देवाचें देणें, तूं आज सुपरवायझर जालाय देवाचें देणें, तूं आज दुबय आसाय देवाचें देणें, तूं इंजिनियर जालाय देवाचें देणें, तूं डॉक्टर जालाय देवाचें देणें, तूं आज एकावंटंट जालाय देवाचें देणें. हर एक आमचें सगळें जिवीत देवाचें देणें. ताका फाटये अर्गां दी वगळाप दी देवाक फाटये. तुजें स्ट्रगल्स जिणेंत देवाचो आशिर्वाद जावन आसा.
तुझे स्ट्रगल्स, तुझे वद्दाट दिसचे पडे तेही देवाचे देवाचे ते देवाचे देवाचो आशिर्वादच म्हूण काणें, देवाचो आशिर्वाद म्हूण काणें. हांगा एकलो व्हडलो मनीस येता, ताणें ताच्या क्लासमेटान एक बिल्डींग बांदलें आनी त्या बिल्डिंगांत ताणें ताका एक घर काडे म्हूण सांगलें आनी ताणें घर काडयलें. जातून पयशे दी म्हाका इल्लेशें घर जाता म्हणलो. ताणें त्या घराक 85 lakhs जातात, 85 lakhs दिले आनी म्हणालो म्हाका तें कित्याक म्हज्या नांवार रजिस्टर करना म्हणल्यार ना म्हाका इल्लें लोन आहा तें म्हणून तूं आनी एक घर काडयल्यार जाता म्हणलो. वो दोळे जंपले आनी परतून 85 lakhs दिले ताका आनी एक सदां नियरली 2 crores जाले इल्ले तिशे इल्ले एक्स्ट्रा दितात म्हणटाना हाचें घर जायना. ताणें कश्टांचे ताणें कश्ट काडून ताणें त्या लॉरयां फाटल्यान हाजे वडल्यान बिजनसान ताणें कश्ट काडले पयशे दवरले. खंय एक जागो आसलो विकून ह्या हाका दिले पयशे आनी ते लुटूंक पळयले आनी हाचें घरच जायना. मुखार म्युन्सिपाल्टीन कोणलां बिल्डिंगा मुखार कोणाक दाखया एक घर सेल करया म्हळ्यार ताच्या नांवार रजिस्टरी जायना. कोणाक दाखया तांच्या नांवार रजिस्टर करून दी म्हळ्यार उतरून वचून ताणें व्हडलो फोन काडला. ह्या बिल्डरान वचून सांगलां ते म्हज्या मुखार कोंडुलो फोंड दांपिनाका म्हण तांकां पयशे दिवन आयला नातल्यार वो आपोवन व्हरता पार्टीक दाखोवंक म्हणून. ते आणे वचून उलोवन थंय गेल्ले वेळार आरपान तेर हांव मुच्चार बल्ली पंडीत म्हणून. कितले म्हयने ताचें थंय वचून कोणाक व्हरूंक जावना, दाखोवंक जावना. मागीर कळ्ळें वो म्हाका वो सतायता म्हूण ताका कळ्ळें. ताच्या मागीर लॉयराक धरलो. ताणें एका फाटल्यान लॉयराक गेलो. 1.5 वर्स लॉयरा फाटल्यान वचून पयशे दिवन तांकां कितें विशय म्हूण सांगलो. आमी म्हळें भारी कश्टालो तूं, वॉट ए स्ट्रगल मॅन म्हळें हांवें. हाव मच यू स्ट्रगल्ड म्हळें. दोळ्यान दुकां येवन सांगता तो आमकां एक सांगताना बसून तो स्ट्रगल ताचे वद्दाट हांगा तो थंय त्या लॉयराचें त्या ऑफिसार सरचें ह्या ऑफिसांत KEB सरचें आनी म्युन्सिपाल्टीचें तूं गोत्ता तें हेचें त्या जाग्यान हेचें कितें गे कितलो वेळ पांयांनी रावाजे लायनी रावाजे तुका ती ख्यार करतात की ह्या जाग्यांनी म्हणून तें गेल्ल्या मात्र गोत्तू. हांव थंय गेलां आमची इल्लीं थोडीं कामां जावंक ह्या गव्हर्मेंट ऑफिसांत गेल्या वेळार दोळ्यांनी दुकां हाडून फाटी येता. हांव इतले वेळ राखल्या उपरांत कांय ना एकूच शब्द नाळे बन्नी देखून ही त्या जाग्यान येचें. तो म्हणटा आज इतले कश्ट काडल्या उपरांत तो म्हणटा फादर एक सांगता तुमकां येय हांवें काडिल्ले 1.5 वर्स म्हजे पयशे ह्या कोरोनाच्या वेळार 2 वर्सां आनी हे 1.5-2 वर्सां हांवें काडिल्ले कश्ट हे म्हजे 2 करोडा वयर हांवें वगडायले पयशे आतां वगडोना मेळचे रावत ताका हे पयशे म्हाका बिलकूल दूख दें जायना फादर. हें देवाचें बेसांव, ही देवाची कृपा. एका तरान देवाचें बेसांव, देवाचो आशिर्वाद, व्हडलो आशिर्वाद. हे म्हजे स्ट्रगल्स हे देवाचो आशिर्वाद जावन म्हणटा तो. कित्याक म्हूण सांगल्यार इतली जाणवाय ताका बगल्या, इतली जाणवाय आशिल्ल्यान ताचे इल्ले आतां पयशे तो बरो ताका देवान बिजनस दिला. आतां बरो बिजनस चलता आनी ताणें पयशे कितले जण जाले मोज करचेले ताचे बिजनस कळटा तांकां हाचे कडेन पयशे आहात म्हूण. कशी मिशीर गोवनाचे लुटूंक घेतात म्हूण आख्खा तांकां कळटा कितें गे म्हूण. तो म्हणटा म्हज्या मम्मीन आमकां सता नितीन वाडयले वय चातुराय आमकां मम्मान दिवना हली आतां म्हाका देवान दिले. म्हजी अस्कतकायचे खांटो काडलो. हर एकल्यान सांगलें पातयेवचें ना आतां दिंबेर मागता कोण कितें गे म्हूण म्हाका कळटा म्हणलो. हे म्हजे कश्ट म्हज्या बऱ्याक जाले पडले बाद आनी आतां हांव बरो जालो बळवंत जालो म्हणून. आज आमी ध्यान करया. देवाच नामानाची पिडा ही आमच्या भावाची पिडा, अस्कतकायची पिडा देवाच्या कृपा जावन बदलली. देवाची कृपा जावन बदलली. देवाची कृपा पळोवंक नामानाची कोडकाराची पिडा त्या 10 जण कोडकारांक तांच्या कोडाची पिडा कश्ट वय ती एक आशिर्वाद जावन देवाचें बेसांव तांचें तें पळोवन तांकां पयलींची ती कोडाची पिडा कितें आतां आमची जिणी कितें आमचें परजळ कितें सुखोवचें म्हण तांकां कळ्ळें. ध्यान करया. देवान तुका केल्लें व्हडलें असर्य, देवान केल्लें सर्व तुका देवा तुजेर कितें आसा तें सगळें देवान केल्लें. ताची अपरिमीत कृपा तुजेर वतुरली, अपरिमीत कृपेची जर तुजेर गेल्ली. लेकर मेजून पळय आनी हर एक कृपेचें बेसांव तुजेर गेल्ली देवान वतली. बेसांवां ती विंचून पळय. कावंट देम वन बाय वन आनी अर्गां दी. त्या संतोशान तूं जेजू लागीं फाटये. तुका गेल्ली बेसांवां लेकर आनी तूं देवा लागीं फाटये. तुका ना तें ना हें ना म्हणलें कंपेर करूंक वचून का संतोशान तूं फाटये. तेन्ना तुजो बावार्थ तुका राखता. जेजू म्हणटा वो तूं वचू तूं एकलो फाटी आयलो गी 9 जण खंय गेले म्हणटा आनी तुज्या बावार्थान तुका बरो केलो. तुज्या बावार्थान तुका आज सल्वासा वाडलें. गो जेजू म्हणटा युअर फेथ सेव्ड यू, युअर फेथ हॅज सेव्ड यू.
तुज्या बावडतान तुका राखलो, तोच बावडता आमचो दाखोवंक देवान दिल्ली पुरा बेसावां ताका अर्गोगलाप दिवन आनी कालत्यापणान आमचे जिनेसो कांटो काडल्या उपरांत आमचें रुपांतर जाल्ल्या उपरांत भलायकी सांबाळूंक निरंतरी देवाक देव कारण म्हज्या बऱ्यापणाक देव कारण म्हूण ताका अर्गान दिवंक विसरनासतना त्या दाळा अर्गान दिल्ल्या वेळार आमचो बावट परजळटा, तो प्रकाशीत जाता, तो विस्तारता, परजळटा आनी देवाक आनंद हाडटा, म्हाकाय आनंद हाडटा. आमेन.